आनीक एक गूण म्हळ्यार मोगाच्या भावान भयण बागेंत पेदरून जेजूक 3 फावटी नाकारलो. ताचे कुश्टा मरणाचे वेळार 3 फावटी ताणें नाकारलो. आनी त्याच जेजून ताका प्रश्न केलो 3 फावटी, सिमांव जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय? आनी जेजून ताका ही प्रश्न करून ताका तयार करून ताची ताणें पयस सभा बांदली. तेच परीन बागयोन पावलो ताणें तो जेजूक पिडा पिड्डतालो ताच्या पाटलावदारांक त्रास करून. तेन्ना वाटेर जेजू ताका ही उतरां म्हणटा, सावल सावल तूं म्हाका कित्याक पिडा पिड्डता, कित्याक म्हूण म्हाका त्रास करताय? आनी हातूनच ताचें जीत बदललें आनी ताणें देवाक वाखाणलो. मोगाच्या भावान भयणो, हे दोगूय शीस दोगूय 2 दोतान घोडी आपल्या म्हणूंक जातालें हांवें जेजूक नाकारला, आपूण तेंच घेवन बसूंक जातालें, पूण ताणें तें करूंक ना. सावलून देखून म्हणलें आपूण क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक त्रास जालो, पूण आनी ताणें म्हणूंक जातालें म्हाका लोक मर्डरर म्हणटले आनी कितें म्हणटले, तो ताणें चिंतूंक जातालें. तो सगळो नॅगेटीव रावंक जातालो. पूण दोगांयनी आपली नदर जेजूचेर लायली आनी जेजूच्याच पावलांनी ते चलोंक लागले. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणो, ताणें जेजूचे खरे साक्षीदार जावन ताणें आपल्या मरणांतल्यान ताका महिमा दिली. मोगाच्या भावान भयणो, आयज ताणें दोगांयनी देवाचे कृपेचे मिलाग्रीन ताणें वांटो घेतलो. एक पातकी मनीस ते पातकांतल्यान ते बागयोन चले.